नमस्कार गोंयकारांनो, माझे नाव गौरीश बोरकर आणि आम्ही आयज आहा चिकालीम सर्कल. तुम्ही जाणा आसतले की हांगा हे रस्त्यार कितली येरादारी आसा लोकांची आणि हांगा आम्ही काही दीस पयलीं ट्रॅफिक सेलाक आम्ही हांगा स्पीड ब्रेकर घालपा खातीर आमी लेटर बरयल्ले आणि हे स्पीड ब्रेकर खातीर आमी जायते फॉलोअप घेतले आणि आयज हो स्पीड ब्रेकर तुमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आणि आयज खरेंच हांगा जे गाडयांची जी फ्लो जो इतलो रॅशली जातालो पयलीं तो आयज खंय ना खंय तेका तेका मोशन म्हणजे स्लो जाल्ले आसा आणि गाडयो एक आरामात गाडयो वेगळे वेगळे दिशेने वचपाक लागलेले आसा. नाल्यार पयलीं कितें जातालें गाडयांचो सारको फुडले अशी म्हणजे फ्रॉम एअरपोर्ट टू वास्को वचपाक गाडी स्पीड जाताल्यो आणि तशेंच ते चिखलेसून वास्को वचपाक. सो हे हितून घुसपा गोंदळान खंय ना खंय एक्सिडंट जावपाचो चान्सीस भरपूर आसतालो. सो हे जावपाक जायना म्हणून हो आमी इनिशिएटीव घेतलो आणि हो आमी फुडें व्हेलो. आणि हे फुडें वतना कितले आमकां त्रास जाले आणि कशें कितें पळय हे तुमकां उमाकांत सांगतलो. आणि हांव उमाकांत ताका म्हणटा की तेचा आमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो आणि हे कशें करून घेतलें आमी तें तुमकां सारकें सांगतलो. थँक्यू गौरेश. नमस्कार गोंयकारांक सगळ्यांक. सांगपाचो विशय आता गौरेशान आमच्या सांगलेलेच आसा. आता हांव तुमकां सारकी कितें म्हायती आसा ती दिता कशें आमी हें केलें आणि कसो हो स्पीड ब्रेकर आमी इन्स्टॉल करपाक लायलो. जाल्यार गेल्या वर्सा म्हणजे 2023 ह्या वर्सा जानेवारीन आमी एक लेटर केल्लें. आमी सगळ्यांनी मेळून लेटर केलें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक. त्या उपरांत डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान ऑलमोस्ट सप्टेंबरान 2023 नोटिफिकेशन काडलें की स्पीड ब्रेकर घालचो म्हणून. जाल्यार स्पीड ब्रेकर घालचो म्हणून नोटिफिकेशन जाल्या उपरांत तो 1 म्हयन्यान घालप आसता अशें नोटिफिकेशन येता. जाल्यार 1 म्हयनो जालो, 6 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले, 10 म्हयने जाले तरी स्पीड ब्रेकराचो काय पत्तो ना. आमी फॉलोअप करीत आसले जेईक, आमी PWDच्या जेईक आमी वारंवार फोन करीत आसले. हांव तो पर्सनली वचोन मेळटाले. खुबशे हे केले आमी फॉलोअप केले तरी सुद्दां खंय कांयच हे जायना जालें. शेवट फेब्रुवारी 24 म्हणजे ह्या वर्सा ऑलमोस्ट आता जानेवारीचे फेब्रुवारी 24 येयलो तेन्ना एक RTI मारली. RTI जेन्ना मारली तेन्ना थोड्याच दिसा भितर हांगासर सायनबोर्ड्स लागले. रोखडे सायनबोर्ड घातले. त्या उपरांत आमकां दिसलें की तो स्पीड ब्रेकर रोखडो पडटलो. इलेक्शनाचो टायम येयलो. इलेक्शनाच्या पयलीं जावपाचो आसलो एक्चुअली तो, पूण खंय तरी कारणाक लागून तेंच्यांनी फाटीं दवरलो. जाल्यार विचारल्यार आमकां अशें कळपाक लागलें की खंय तेंचो कॉन्ट्रॅक्टराक रोलर मोडटालो जावं खंयचो तांकां डामर मेळनासलो. हे वेरियस रिजन आमकां तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगपाक लागलो. पण तेंच्यांनी कसोच घातलो ना स्पीड ब्रेकर. जाल्यार आमी फॉलोअप चालूच आसलो. हितून तेंचो काय हें दिसनासलें. फक्त ते सायनबोर्ड लायले आनी गेले. मागीर जेन्ना इलेक्शन जेन्ना काबार जालें तेच्या उपरांत तेणें रोखडेच 2 दिसान खंय तरी हांगासर घातलो. म्हणजे लास्ट शेनवारा तेणें हांगासर स्पीड ब्रेकर घातलो. जाल्यार हे आतां गव्हर्मेंट खंय तरी स्लो आसा. आमी कितले हे केले लेटरां केली तरी हेजो पास हे जायना. हांव सरकारा कडेन मागता की हे अशें जेंचे कोणाचे ग्रिव्हन्सीस आसतात, जे कोणी लेटरां बीन घातलेले आसतात तेंचे ग्रिव्हन्स बेगोबेग करचे अशें सरकारा कडेन विनवणी करता. तशेंच आतां आमच्या बरोबर आमचो हांगासरले गांवचे हांगासरले विनायक रेडकर भाऊ आसा ते आपले कितें सांगतले. माझे नाव विनायक शिवराम रेडकर. हांव हांगाच चिखली रावता हॉस्पिटला फाटल्यान. कितें तेन्ना हे रस्त्याचे जे पळय आहा न्हू ते आतां बोरकारान उलयला, तेच्यांनी उलयला न्हू त्या प्रमाणे पळयत जाल्यार सारकें तुका बरें हें ना, कितें सांग डिसिप्लीन ना. कितें दुसरी गोष्ट हे स्टेट ब्रेकर आहा न्हू ते आनी पळयत गेल्यार बारीक हेचे पट्ट्याचे आहा न्हू ते अशे जाणटे मनीस वयता, म्हाताऱ्या वयता, स्कुटीचेर बसून दसके बसतात कमरेक. म्हाजे सुद्दां बसता. हांव आतां 70-72 वर्साचो मनीस आसा, ज्येष्ठ सिटीजन. आनी पळोवंक गेल्यार हांगासर तितले जंक्शन टू वास्को पर्यंत स्पीड ब्रेकर आहा न्हू. शिपयार्डा कडेन बी तशेंच गाडये थंयसरच दवरतात, पार्क करतात जाल्यार दवरतात. आनी कितें बशी आहात न्हू त्योय बी थंयसर पार्क करतात. आनी स्कुटर सुद्दां व्हरपाक इतलोसो जागो पुरो सायडीक कितें स्पीड ब्रेकर आहा ती बेगेसून वचपाक. कित्याक 2 व्हिलर गाडी वचपाक कितलोसो जागो जावो ती कोणूच पळयनात. आनी तेका वाहतूक खातें आहा जाल्यार तेजेर लक्षच दिना. तेन्ना म्हाजें अशी एक विनंती आहा खंय तरी पुलीस दवरचो. गाडयो फास्ट येतात, स्पीड ब्रेकर सारके हेल्मेट नासतना सुद्दां येतात.
पूण तांकां कालूच एक यूज जालो. काल एक दुपट्टा हांव तिथं चिखले हॉस्पिटल हेच्या कडेन बसता पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन शू रिपेर करता. थंयसर एक बरी लेडीज बरी स्कूटर घेवन आमचे नेटल्या दुपट्टा घातला आनी दुपट्टा तेचो सामको इतको लांब गाडयेचेर बसला. आनी आयज पेपराचेर येयला कितें एक जाणटी मनीस हॉस्पिटलान वयताली ती जाणटी 60 वर्सांची आज गोमंतकाचेर आयला ती इतली बाबडी त्याचो दुपट्टा हेतून पदर गेलो हेतून हिलान आनी ती पडली आनी मेली. कितें फायदो? अशें खूब कावज जाता. तेन्ना तेंच्यांनी बी सांगपाचें पेपराचेर घालपाचें एकच पेपराचेर येयलेलें कितें इतलें पेपर आहा थंयसर गाडी पार्क करूंक जायना म्हणून तरी पूण ते पार्क करतात. हांवें कितल्या फावटी तरी तांकां सांगलें आयसो तेंकां अरे ही पार्किंग एरिया काय म्हणून. तर म्हाका म्हणटा तुका कितें जालें तुजो रस्तो तूं कोण हांगाचो? हांव म्हटलें हांव कोण न्ही पूण एक हांव म्हटलें समाज कार्य करतो म्हणून तुका सांगता म्हटलें. कितें तरी वाटप फास्ट येतात मोटरसायकली हे सुद्दां हेल्मेट नासतना फास्ट येता तेन्ना कितें तरी डिसिप्लीन करचें अशी म्हाका म्हाजी इच्छा आनी काय ना. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की सगळ्यांनी हे स्पीड ब्रेकराक खूब आपलें योगदान दिल्लेलें आसा. हो स्पीड ब्रेकर घालपाचो कारण म्हणजे हांगासर आमकां हांगासरल्या लोकल्सांनी सांगलेलें की हांगासर खुबशे फास्ट गाडी येता डेंजर स्पॉट जाल्लो आसा ताका लागून आमी हो इनिशिएटीव घेतलो. तर हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा जे सगळ्यांनी योगदान दिल्या बद्दल देव बरें करूं. कांयच कोणाचो त्रास ना. आतां पट्टे घालता ते पण पट्टे जाता मरे.